वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आणि या निमित्तान एक पेड़ माँ के नाम या मथळ्या खाली किंवा या प्रोजेक्टा खाली आम्ही आयज हांगा वृक्षारोपण केल्लें आसा। प्रत्येक मनशान आपल्या जिवनान भितर प्रत्येक वर्साक कांय झाडांचे रोवप हें करपाक जाय, कारण अशा अनेक येणाऱ्या आमकां जाय ती सृष्टीची निर्मिती केला ती तशी सृष्टी सांबाळून दवरपाक जाय। एनवायरमेंटल आमकां ज्यो मॅसेजीस आसात त्यो समत्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावोवपाक जाय आणि सिटी एरियेन पसून आपल्या गार्डनाचेर किंवा आपल्या घराच्या शेजाराक आमी प्लांटेशन आमचे ऑक्सिजन लेवल आसतले किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात त्या एनवायरमेंटाचे प्रोटेक्शन कशें करचें ल्हान ल्हान शाळेंतल्या भुरग्यांकूय कळपाक जाय। त्या निमित्तान आयज हो एनवायरमेंटल डे आमी सेलेब्रेट करतात। आयज खूब उमेद जाता आमी आजूबाजूक जी घरां पळयता म्हज्या घराच्या शेजारान भितर आमी जे प्लांटेशन केल्ले आसात त्या प्लांटेशना भितर आयज अनेक झाडांची भर पडटली। ही झाडां आसतली आमचे काजूची आसतली, मँगो आसतले, कोकोनट आसतले किंवा मशेग आसतले किंवा आमच्यो केळी आसतल्यो, आयज लिंबाची झाडां, आज अनेक झाडांचो आमी लावपाचो संकल्प केल्लो आसा, जाणे करून आमच्या प्रत्येक वातावरणान भितर आमकां जे एनवायरमेंटाची हानी जाता, डिप्लेशन ऑफ ओझोन झोन जाता किंवा आमकां एक्सेसिव्ह अल्ट्रावायलेट रेज येतात किंवा आमच्या पावसाची निर्मिती जावपाक जाय, हे सगळे संकल्पना मनान दवरून आमकां वर्ल्ड एनवायरमेंट डे चडांत चड झाडां घेवन लावपाक जाय। डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री आसात, तांणी एक संकल्प केल्लो आसा की आमी 10 लाख झाडां लावपाक जाय आणि जे रस्ते आमचे रखरखीत आसात त्या रस्त्याच्या दोन्ही वटच्यान दुतर्फा रस्त्याच्या वटच्यान आमची झाडांची लागवड जावपाक जाय, जाणे करून धूर आसा किंवा कार्बन डायऑक्सायड आसा ताका एब्जॉर्ब करपा खातीर आमकां झाडां जाय। त्याच बरोबर आमकां क्लीन एअर मेळपाक जाय आणि आमकां लोकांक सावळी मेळपाक जाय आणि जो रखरखीतपणा वातावरणात आसा ताचो समतोल बिगडपाक जायना म्हणून हे कार्य आसा। हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा। आदरणीय नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आणि विकसित भारत 2047 हो संकल्प घेवन गेला आसतना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हाका चड महत्व दिल्लें आसा। तशें डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हो इनिशिएटीव आमी मुखार सगळे जाण व्हरतले। देव बरें करूं।